नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारांत वांटो घेतल्यात. तांणी आज गढ़वा हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेंत वांटो घेतलो. आपल्या उलोवपांत तांणी केंद्रांतल्या भाजपा सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. बायलांक भत्तो, फुकट गॅस सिलिंडर, तरणाट्यांक रोजगारांत प्राधान्य ह्या सारक्या गजालींचो आस्पाव आशिल्लें वेंचणूक संकल्प पत्र पक्षान जारी केलां अशें तांणी सांगलें. झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहाँ के किसानों, यहाँ के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है. ये तब है जब झारखंड में जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है. लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं. जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा. झारखंड विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर काल आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेंत पक्षाचे फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी भाजपाचो जाहीरनामो जारी केलो. झारखंडाची ही वेंचणूक फक्त सत्ता बदलपी न्हय जाल्यार राज्याचो फुडार निश्चित करपाची ही वेंचणूक आसा अशें तांणी म्हळें. झारखंडाच्या भ्रष्टाचारी मुखेलमंत्र्यांक पांयउतार करप गरजेचें अशें सांगून वेंचणूक जाहीरनाम्यांत तरणाटे, बायलां, शेतकार आनी गरिबांक प्राधान्य दिलां अशें तांणी म्हळें. भाजपा सरकार सत्तेर आयल्यार घुसखोरांक आडावपा खातीर खर कायदो करतले अशी गवाय तांणी ह्या वेळार दिली. झारखंडाचे प्रभारी शिवराज सिंग चौहान, सहप्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आनी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स म्हळ्यार संवसारीक सौर सहयोगाचें 7वें सत्र आयोजीत जाता. ह्या सत्राचें उक्तावण केंद्रीय नवीन आनी नवकरणीय उर्जा मंत्री आनी संवसारीक सौर सहयोगाचे अध्यक्ष प्रल्हाद जोशी हांणी केलें. ह्या सत्रांत 120 देशां सयत हेर संवसारीक भागीदार वांटेकार जातात. ह्या सत्राचें मुखेल ध्येय सौर उर्जेच्या निर्मितींत वाड करून ताच्या वापराचेर भर दिवप जावन आसा. उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना संवसारीक पर्यावरण बदलाचेर ताबो मेळोवपाक बेगोबेग ह्या संवसाराक नितळ, सहज मेळपी आनी परवडपी उर्जेचें माध्यम दिवप गरजेचें आसा अशें प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. We gather here, our discussion will not only build on the remarkable progress made so far, but will also pave way new pathways to overcome the challenge and unlock the further potential for the solar energy deployment. Together we are forging a future driven by clean, affordable and accessible energy for all. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी ऑस्ट्रेलियांतल्या ब्रिस्बेन हांगच्या भारताच्या पयल्या महावाणिज्य दूतावासाचें उक्तावण केलें. ह्या दूतावासाक लागून भारताचे क्वीन्सलँड राज्या वांगडाचे संबंद चड बळिश्ट जातले, तशेंच ह्या राज्यांनी शिक्षण, नोकरी आनी वेवसाया खातीर येवपी भारतीय नागरिकांक बरो लाव जातलो असो हावेस मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या वेळार केल्ल्या उलोवपांत उक्तायलो. Improving the quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago.
which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take, which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमणो दीस. महाराष्ट्रांतल्या 288 मतदारसंघां खातीर 7,066 उमेदवारी अर्ज वैध थारल्यात. आता महायुती तशेंच महाविकास आघाडी हांचो मुखेल ध्येय आयच्या दिसा बंड करपी फुडाऱ्यांक फुसलावन तांची उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवप जावन आसा. महायुतीचे 36 जाल्यार महाविकास आघाडीचे 26 बंडखोर फुडारी सध्या आपल्या मूळ पक्षाच्या उमेदवारां आड वेंचणूक लडोवपाक उबे रावल्यात. मजगती आतांच मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण भाजपाचे आदले खासदार गोपाल शेट्टी हांचो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक लावंक भाजपाक यश आयलां. बोरीवली मतदारसंघांतल्यान ते भाजपाचे उमेदवार संजय उपाध्याय हांच्या विरोधांत वेंचणूक लडोवपाचे आशिल्ले. तशेंच राजकीय पक्षांनी केल्ल्या कागाळीच्या आदाराचेर वेंचणूक आयोगान महाराष्ट्राचे पुलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला हांच्या बदलीचे आदेश दिल्यात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज पर्वरी मंत्रालय संकुलांत आयोजीत एका कार्यावळींत प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजण आनी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ह्या येवजण्यांच्या जागृताये खातीर 2 वाहनांचें लोकार्पण केलें. ही दोनूय वाहनां CSR अथॉरिटी, भारती CSR नेटवर्क आणि गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान लोकां खातीर समर्पित केल्यात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या विमा येवजण्यांचो लोकांनी लाव घेवचो अशें आवाहन केलें. गोंय CSR अथॉरिटीच्या वतीन आमी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना आणि प्रधानमंत्री विमा योजना ₹430 आणि ₹20 अशा पद्दतीच्यो 2 स्किमी पुराय गोंयांत अवेरनेस करपा खातीर गोंय CSR अथॉरिटीच्या वतीन ह्यो कॅम्पेन ही फुडले 15 दीस चलतली. गोंयांतलो प्रत्येक नागरीक 18 वर्सां वयर आसा आनी ह्या दोनूय स्किमीचो लाभ घेवपाक ताका मेळटा. आनी दोनूय स्किमीचो लाभ घेतला आमी पळयता डे टू डे एक्सिडंट आनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान नॅचरल डेथ आसतली आपल्या फॅमिलीक फाटल्यान सपोर्ट मेळचो, आपल्या फाटल्यान आदार मेळचो. रुटीन मनशाक इन्शुरन्सचो प्रिमियम म्हणजे एन्युअल मंथली ₹500 भरप शक्य जायना. ओके, त्या खातीर त्यांनी एन्युअली म्हणजे ₹430 किंवा एन्युअली ₹20 हे भरप सगळ्या जाणांक परवडटा. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न की 100% लोक इन्शुअर्ड आसचे आनी जर चुकून कितें जालें आसत जाल्यार ताच्या फाटल्यान फॅमिलीक आदार मेळचो. 20 नोव्हेंबर सावन गोंयांत सुरू जावपी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीची तयारी नेटान सुरू आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज मंत्रालयांत आयोजीत खासा बसकेंत तयारेचो नियाळ घेतलो. इफ्फीची कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय करतले आनी 18 नोव्हेंबराक आपूण प्रत्यक्ष वचून पळोवणी करतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. आतां मेरेन 3,600 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या आनी तो आंकडो 8,000 मेरेन वयर वतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्ह्यू जो आसा पळय न्ही, हो रिव्ह्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो. ओके, टोटल रजिस्ट्रेशन आतां पर्यंत 3,659 हे रजिस्ट्रेशन जालां. ओके, 3,659 आतां पर्यंत रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. ओके, न्यू वेन्यू हांवें सांगलो तुमकां वागातूर हेलिपॅड हे न्यू वेन्यू आसतलो. त्याच बरोबर प्रॉमिनंट जो आहा पळय न्ही मिरामारचो जो म्हणजे आमचो परशुराम स्टॅच्यू आनी जो आहा तो फुडली A40 सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन्स हांच्या वतीन थंयसर एक्झिबिशन्सूय सेपरेटली एक्झिबिशन्स लायतले. अलॉंग वीथ दॅट A40चे इफ्फीचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दीस परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम. हे जे आसा पळय न्ही कार्निवल आनी आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आमी स्पेशली जेंकां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आशिल्ले हांकां आफयल्या. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेक आतां थोडोच तेंप उरला. डेमोक्रेटीक पक्षाच्यो कमला हॅरिस आनी रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प हांचे मदीं अध्यक्षपदा खातीर सर्त आसा. दोनूय फुडारी अमेरिकेंतल्या स्विंग स्टेटस म्हणून वळख आशिल्ल्या मुखेल राज्यांनी नेटान प्रचार करतना पळोवंक मेळटा.
ह्या राज्यातल्या मतदारांक आपल्या वटेन आकर्षित करपा खातीर दोनूय फुडारी नेटान यत्न करतात. अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेंत जैता खातीर पेन्सिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवाडा, अरिझोना आनी नॉर्थ कॅरोलिना ह्या 7 राज्यांक स्विंग स्टेटस म्हणून वळखतात. ह्या राज्यांत चड मतदार आशिल्ल्यान तांकां प्रभावित करपाचो यत्न दोनूय फुडारी करतात. अमेरिकेंत फाल्यां म्हळ्यार 5 नोव्हेंबर दिसा मतदान जावपाचें आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.